नमस्कार. आयच्या ह्या राउंड टेबलाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयचो विशय आसा ज्या तरेन पोर्टफोलियो डिस्ट्रिब्युशन जालें तें कशें जालें, कित्याक जालें, सारकें जालें, बरें जालें काय वायट जालें. आनी ज्यो 3 जागो उरल्यात जाचें स्वेरिंग इन केन्ना जातलें तें आमकां खबर ना. तांकां बाबड्यांक कितें पोर्टफोलियो उरल्यात तेंय खबर ना. आनी ते कोणाक मेळटले. आतां हो अधिकार मुख्यमंत्र्याचो, पण आमकां आडावपाक काय शकना न्ही कोण उलोवपा पासून. आमी उलयतले. 4 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर, 4 एडिटर्स आसात. पयले आसात म्हजे बरोबर ज्येश्ठ पत्रकार आनी गोवन वार्ताचे संपादक पांडुरंग गांवकर, स्वागत. दुसरे आसात म्हणजे गोवन वार्ता लायव्हाचे संपादक किशोर नायक गांवकर, स्वागत. तिसरे आसात म्हजे बरोबर ज्येश्ठ पत्रकार राजन बाब देसाय, राजन बाब स्वागत. चौथे आसात द गोवनाचे संपादक जॉयल आफोन्सो. आनी एक विशय जो आसा की हें पळयतकीर पोर्टफोलियोचें चित्र पळयतकीर कितें चित्र उबी जाता. राजन बाब, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. तुमी पळयलें हातूंत भितर ह्या सगळ्या मांडणे भितर तुमकां कितें सूर दिश्टी पडटा? सूर असो दिसता की थोडेशें टसल आसा. टसल अशे अर्थान की दोतोर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर आनी जी वांटूना ती खाती आपणा कडेन दवरल्या, पूण तातूंत खूब मोठी खाती ताणें आपणा कडेन दवरल्या फाटल्यान अशें दिश्टी पडना. कारण ऑलरेडी जी मेजर खातीं आसा ती भायर आयल्या. तातूंत नंबर 2 आशिल्ले विश्वजीत राणे हांची 5 खातीं मोठी आसा. आतां मेजर जी हेल्थ, अर्बन डेव्हलपमेंट, TCP, विमेन एंड चायल्ड आनी फॉरेस्ट ही 5 खातीं मोठी आसाच. आनी तांचो जो फंड एलोकेशन आसा बजेटांत, आतां जे पयर बजेट सादर जाला तो सुद्दां मोठो आसा. म्हणजे म्हाका दिसता की मुख्यमंत्र्याच्या फाटोफाट खातीं खूब मोठी आसा मेजर, आनी फंड एलोकेशनाचो जर विचार केलो जायत जाल्यार तोय मेजर आसा. बाकीचे आसा ते मॉविन गुदिनो ही 2-3 खातीं मेजर मेळ्ळ्या, ट्रान्सपोर्ट, इंडस्ट्री, पंचायत. तातूंत एक म्हाका जी कॉमीक दिसल्या, बाकीचे सगळे हांवें पळयलें, रवी नायक हांकां एग्रीकल्चर हें एकच खातें हें म्हाका तातूंत म्हत्वाचें दिसता. सिवील सप्लाय आनी हँडीक्राफ्ट. सिवील सप्लाय एका टायमार मोठें खातें आशिल्लें जेन्ना सिवील सप्लाय हाका खूब म्हत्व आशिल्लें. आतां तें खातें तशें कांय इम्पॉर्टंट उरूं ना. एग्रीकल्चराचो एलोकेशन बऱ्या पैकी आसा, पूण रवी नायक हांकां फक्त एग्रीकल्चर हें म्हत्वाचें खातें कित्याक दिलां? एक तर हेल्थ हें कारण आसूं शकता तांचें, जे तांची एज आसा तें कन्सिडर करून कदाचित दिलां आसत. पूण एकच खातें तांचें मेजर आसा. तातूंत निलेश काब्राल हांची जर खातीं पळयलीं जाल्यार ती मेजर आसा. आतां लेजिस्लेटीव अफेर हें मेजर, कारण गव्हर्मेंट कशें चलतलें एसेंब्लींत हें ते हँडल करतले. एनवायरमेंटाचो इश्यूज हे मेजर सगळे जे तामनार इश्यू आसा, बाकीचे इश्यू आसा, कोल आसा आनी कितें आसा, हे सगळे परत ते फेस करतले. फाटल्या वेळार तांणी काही प्रमाणात ते बरे पैकी फेस केला अशें हांव म्हणटा. लॉ एंड ज्युडिशरी तांचे कडेन आसा. आनी PWD जाच्या खातीर मोठी फायट चलताली फाटल्या कांय दिसांनी. PWD कोणाक मेळटलें? मदीं सुदीन ढवळीकर हे निलेशाची जर खाती पयली ज्या ज्या खात्यांनी बोवाळ जावपाक शकता ती सगळी ताचे कडेन आसा. सगळी निलेशा कडेन काडून दिल्या. सगळो बोवाळ तूं हँडल कर म्हणून. हय, मे बी फाटल्या वेळार तांणी जे बोवाळ जे पद्दतीन हँडल केल्या ते एक रिजन आसूं शकता. तांणी बऱ्यापैकी तशें CRZचे जर लेजिस्लेटीव अफेअर्स, एनवायरमेंट, लॉ अँड ज्युडिशियरी, PWD सगळं गदारोळ काढून निलेशा कडेन दिला. दुसरी गजाल, सुभाष शिरोडकर हांकां WRD दिल्या, जो म्हादयचो मेजर इश्यू तांचे कडेन आतां येवपाचो आसा. आनी कॉपरेशन, जे कॉपरेशन सदांच सगळे कडेन गांवगिऱ्या हातून जे रोल आसला मोठो तो तांचे कडेन आसा. रोहन खंवटल्या कडेन 2 खातीं मेजर आसा. तातूंत ट्युरिजम, IT, ताचो ट्युरिजमाचें एलोकेशन हें मेजर आसा ह्या वेळार. आनी IT गव्हर्मेंटाची पॉलिसी आसा ती फुडें वचपी आसा. गोविंद गावडेची म्हाका दिसतालें की गोविंद गावडेक ह्या वेळार एलिवेशन जातलें, गोविंद गावडे वयर वतले, तांकां कितें तरी एखादें मेजर खातें जें जनरल हातून आसा. आतां स्पोर्ट्स ते तरूण आसा, उत्साही आसा म्हणून तांकां दिला असो विचार करपाक जाता. फाटल्या वेळार तांकां आर्ट एंड कल्चर आशिल्लें तेंच कंटिन्यू जालां. पूण म्हाका अशें दिसतालें की तांकां एखादें कोण तरी मदीं बोवाळ जालो की तांकां एज्युकेशन मेळटलें. एज्युकेशन अजुनूय कोणाक वांटूना. CMान तें स्वता आपणा कडेन दवरलां.
आणि बाबूश मनसरता कडेन रेव्हेन्यू हे खात्याच्या तांच्या मिसेसी कडेन आशिल्ले फाटल्या वेळार आणि लेबरय तांच्या मिसेसी कडेन आशिल्ली दोनूय खातीं परत बाबुशा कडेन दिल्या कदाचित म्हाका दिसता ही दिवपाचें एक रिजन म्हाका अशें दिसता की फाटल्या वेळार अशें म्हणटाले सगळे की चडशे लक्ष बाबूश घालतालो ह्या दोन्ही खात्यांनी म्हणून तांचो जो ऑलरेडी खबर आहा म्हणून दिला ताका हय सो खबर आसा म्हणून दिला सो अशे तरेन ते सगळे ताचे तुम्ही बरे भशेन विस्कटावणी केली किशोर हे जर पहिले सुरवात करया आमी आतां विश्वजीत राणे वेल्यान सो हे जर पळयलें जाल्यार तुका विश्वजीत राणे हॅज एस्टाब्लिश्ड हिमसेल्फ एज नंबर 2 और ही हॅज एस्टाब्लिश्ड हिमसेल्फ एज शॅडो नंबर 1 he is number 2 and he has established himself as shadow number 1 दोन्ही अशें हांव तेचें डेफिनेशन दीत हय तूं जर तें पोर्टफोलियो एलोकेशन जर पळयशीत जाल्यार सीएम आनी विश्वजीत राणे दोगांयकूय 5-5 डिपार्टमेंटां पयल्या एलोकेशनान आसात लिस्टाचेर आतां विश्वजीत राणेच्या बाबतींत टीसीपी खातें नेमकें विश्वजीत राणे कडेन कशें गेलें जर होम आनी फायनान्स मेळना जाल्यार थर्ड कॉम्प्रोमायज खातें जाता तें टीसीपी जाता आनी ही हॅज सक्सिडेड इन गेटींग दॅट टीसीपी बरोबर फॉरेस्ट आतां फॉरेस्ट जर तूं पळयशीत जाल्यार फॉरेस्टांतले सगळ्यांत जर चड विशय आसात जाल्यार ते 70 तालुक्याची संबंदीत आहात स्वता विश्वजीत राणे हांणीच हायकोर्टान पिटिशन घातल्या ते गांव म्हादई हेतून भायर काडचें म्हणून आनी तेणी आतां हालीं ह्या विधानसभेन सुद्दां स्टेटमेंट केला की गव्हर्नर जॅकोबान इलिगली ती सगळी एरिया फॉरेस्ट म्हणून नोटिफायड केली म्हणून म्हणजे अशें फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणटा आतां फॉरेस्ट मिनिस्टराचें काम कितें तर फॉरेस्टाचें संरक्षण करप हें तेजें काम पूण फॉरेस्ट नोटिफाय केला म्हणून तो टिका करता म्हणजे आतां तांकां हळूहळू कळटलें आपलें कितें काम आनी आपली कितें जबाबदारी ना ते खबर ना थोड्या खात्यांची खबर ना फॉरेस्ट कदाचित प्रताप सिंग राणे कडेन भरपूर वर्सां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हें आसलें आनी प्रताप सिंग राणेन एक बरें काम केलें की तेणी फॉरेस्टाच्या बाबतींत सदांच तो कठोर रावतालो तेणी गव्हर्नर जॅकोबाचें कौतुकय केलां की हे फक्त गव्हर्नर जॅकोबा खातीरूच जावंक शकलें म्हणून भाऊच्या टायमार प्रताप सिंग राणे कडेन फॉरेस्ट आशिल्ले येस भाऊच्या टायमार त्या टायमा पासून फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हे प्रताप सिंग राणे सांबाळटात आयज प्रताप सिंग राणेचे पुत्र विश्वजीत राणे कडेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट येयला आतां जालां अशें की विश्वजीत राणे कडेन हेल्थ तर आसात आतां अर्बन डेव्हलपमेंट हें जें खातें तेंच्या कडेन येयलां ह्या खात्याचें नेमकें गणीत म्हाका समजना की अर्बन डेव्हलपमेंट हे विश्वजीत राणे कडेन कशें कितें येयलें विश्वजीत राणेंच्या मतदारसंघात पळयशी जाल्यार एकूच म्युन्सिपालिटी आहा ती वाळपयची म्युन्सिपालिटी आनी अर्बन डेव्हलपमेंट हें स्वतंत्र खातें म्हणजे जे शहर जे मेन सिटीज असतात ते सिटीजांक हें करता कॅटर करता पूण ते विश्वजीत राणे कडेन दिवपाचें नेमकें प्रयोजन कितें हें म्हाका समजना आतां एक गजाल म्हाका विश्वजीत राणे आनी सीएमाच्या पोर्टफोलियोन एक गजाल दिसता की सीएमान होम आनी फायनान्स आपल्या कडेन दवरून आपली प्रतिश्ठा अबाधीत दवरली पूण त्याच्या बरोबर जी खाती तेणी दुसऱ्यांक दिल्या ती जर पळयत जाल्यार त्या खात्यां बाबतीत ज्या लोकांची सर्वसामान्य लोकांचो जो कितें समज आसा तो समज खंय तरी चुकीचो ठरचो असो म्हाका दिसता तो जर खरो ठरत म्हणजे ज्या दिसा विश्वजीत राणे कडेन टीसीपी आनी फॉरेस्ट येयले सोमते दुसऱ्या दिसाच्यान वाघेरी दोंगराची चर्चा सुरू जाली कारण वाघेरी हे प्रायवेट फॉरेस्ट लागता आनी टीसीपी लाय न्हू ते आतां जर ते काडटलो जाल्यार सो अश्यो ह्यो गजाली जातल्यो काय खरेंच सर्वसामान्य लोकांक न्याय मेळोवन दिवपाक हे सगळे मंत्री प्रयत्न करतले एक गजाल बरी केली बीजेपीन की पयल्या 8 जाणांक म्हणजे इन्क्लुडींग सीएम 9 जाले सगळ्या बीजेपी वाल्यांक तेंच्यांनी मंत्री केले हे एक बरो मेसेज बीजेपीच्या लोकांमध्ये गेलो की आता अजून पर्यंत तरी बीजेपीन कॉम्प्रोमायज करूंक ना आमच्याच लोकांक मंत्रीपदां दिली पांढरे दुसरो विषय जो येता तो मॉविन गुदिनो आनी रवी नाईक इज व्हेरी इंटरेस्टिंग की रवी नाईक जर पळयलें आनी निलेश काब्रालाकी घेवया आमी मदीं सो हें जर पळयलें जाल्यार मॉविना कडेन मॉविन डेफिनेटली चारय खातीं जी आसात ती बरी खातीं आसात रवी नायका कडेन तर तशें राजेन बाबान सांगलें की एग्रीकल्चर दिलां आनी तेंय बी एग्रीकल्चर सोडल्यार आनी कांय दिलें ना निलेश काब्राल आउट ऑफ द ब्लू इज PWD मिनिस्टर हें कितें निलेश काब्राल जेन्ना पावर मिनिस्टर आशिल्लो ताजो परफॉर्मन्स खूब बरो आशिल्लो म्हणजे पावर सेक्टरान जे खूब बदल करप मेरिटाचेर बी हें मंत्रिमंडळ डिस्ट्रिब्युशन जालां अशें दिसता तुका मेरिटाचेर जाला पूण आनी ताका सगळे पूर्णपणान मेरिट लागूं ना ज्या मंत्र्यांनी आपणाक ही खाती जाय अशें डिमांड मुख्यमंत्र्या कडेन दवरलेले तितूंतले 3-3, 4-4 डिमांड आसता 4 डिपार्टमेंट 4 मिनिस्टर आपल्या पोर्टफोलियो मेळचे म्हणून
पूण ती खंयची खातीर दिवची हे प्रोरोगेटीव सीएमाचे आसता. सो सीएमान कितें केलें आसतलें, जे 4 लिस्ट लोकांना दिल्ले मंत्र्यांनी, तितूंतली पयली एक येदी आशिल्ली, तातूंतलें एक जडशें खातें काडून दिलां. निलेश काब्रालाच्या बाबतींत म्हाका दिसता हेच जालां की ताका पावर मिनिस्ट्री हे फावटी दिवं ना. तितकीच जड तितकेच व्हडले खातें जें आसा, जाचो बजेट सुमार 22,200 कोटी सुमार आसा, ते खातें काडून ताका दिलां आसतलें. पूण ताचो परफॉर्मन्स बरो आशिल्लो फाटल्या वेळार, म्हणून ताका म्हाका दिसता की PWD दिला. म्हणजे किमान आमचे रस्ते तरी सारके जावचे अशें मे बी मुख्यमंत्र्याक दिसलें आसतलें. तो हो जो गदारोळ हाचो जो आमी विशय उलयताले हय, की ज्या विशयांचे बोवाळ जावपाक शकता ते काडून निलेशाच्या अड्ड्यार घाल्यात. निलेशाक दिल्या. आनी रवी नायक हांकां जे कृषी खातें दिलां, खरें म्हळ्यार म्हाका दिसता जे राजन सरान जे म्हटलेलें आसा की तब्येतीचो विशय जो आसा, तेंचे वय जाला आनी ती तब्येत पळोवन म्हाका दिसता की तांकां कृषी खातें दिलां. तांची डिमांड आशिल्ली की PWD खातें मेळचें म्हणून, पूण तेका जावना. पूण PWD मंत्र्याक जो बंगलो आशिल्लो तो बंगलो काडून रवीक दिला आनी खातें जें आशिल्लें तें कृषी खातें. आतां कृषी खातें म्हळ्यार कितें, सगळ्यांक दिसता की एग्रीकल्चर दिला. एग्रीकल्चर हेच तर खातें गोंयकारा खातीर खरें म्हत्वाचें खातें. तूं म्हणटा बंगलो दिलो म्हणल्यार रवी बाबाक एटलीस्ट फील येतलो. हय, ताणें तो रोखडोच करूनय घेतलो आपल्या नांवार बी. पूण एग्रीकल्चर खातें जें आसा तें खरें म्हळ्यार सारकें बारीकसाणेन तें पळोवपाची गरज आसा ताच्या कडेन. कारण स्वयंपूर्ण गोंय मोहीम जेन्ना मुख्यमंत्री राबयतलो तेन्ना गोंयांतल्या गांवागांवांनी शेती जी पडीक आसा, जी आमी म्हणटा की ती पुनर्जिवीत करपाक जाय, भाजीपाल्याची लागवड करपाक जाय आनी लोकांक तरणाट्यांक शेती कडेन हाडपाक जाय, हे जर आतां पळयतलो जाल्यार तें खरें म्हणल्यार हे खातें गंभीर सरकारान पळोवपाक जाय आशिल्लें. पूण आतां म्हाका दिसना की रवी नायकाचें जर वय पळयलें, ताजो अनुभव पळयल्यार तो कितेंय करूं शकता. आमी पळयला की तो गृहमंत्री आशिल्लो, तो मुख्यमंत्री आशिल्लो आनी ताजो परफॉर्मन्स हो बाकीच्या लोकां पेक्षा बरो आशिल्लो. आयज गोंयकारांक जर कोण गृहमंत्री म्हणून येत आसा जाल्यार तो रवी नायक एकटोच येत आसा. पूण आतां वय जाल्ल्या कारणान म्हाका दिसना की कृषी खात्याक तो बरो न्याय दिवंक शकता काय कितें असो. सो हे मातशें हेतून म्हाका खटकता. Joel, after a long time, we have got a tourism minister who understands tourism probably and who can go on international platforms and speak in a refined English and maintain those polished ways. Do you think when you look at Rohan's ministries, that is the message? Finally, we have a tourism minister who can talk sense about tourism. Yeah. County as a tourism minister, I think, is a fair choice because given this arrangement, I think he could be considered for a tourism minister. But his perception of tourism, of choosing quality over quantity, is a point of debate. You know, because what happens is when you make such a sweeping change of introducing quality over quantity, where Goa right now is relying completely on quantity of tourism, Desi tourists coming in. Our revenue, chunk of our revenue, around 80% of our revenue is based on local tourists. So we at this point in time cannot think of getting into quality tourism and just ignore this quantity tourism. Over a period of time, maybe over a 5-year horizon, like we can Now, think the shift from Babu Asgamkar to Rohan Khonte might also be defined as quantity and quality. Probably, because we are shifting from show must go on Yes, from to quality tourism. Yeah. I think that also is a shift which is quite defining. quite defining. Yeah. So basically what happens here, a lot need to happen, all these things of road maps and road shows and other things which we are talking about. I mean, every tourism minister has been talking about this same things, but we need something like, for example, hinterland tourism. Now hinterland tourism we are hearing right from Pramod Sawant's earlier tenure to 2017. Nothing has moved on the tourism front, hinterland tourism. So we are still stuck where we were. You know. हय किशोर, ह्यो तो मुद्दो आहा तुगेलो. तुमगे ते पेडणेचे शो मस्ट गो ऑन आमी आयकल्लें. आर यू हॅपी दॅट द शो मस्ट गो ऑन हें म्हणजे थांबलां? ना, ना, असो एक 100%. थॉट प्रोसेस सुरू जाला. 100% गोंयांक सोंपता सोबोंक जाय पयलीं न्हू खंयची गजाल. हय, गोंयाक हय, गोंयांक सोंपता तसो पयले फावट म्हाका दिसता एक ट्युरिजम मिनिस्टर गोंयांक मेळ्ळा. यंग एनर्जेटीक, हाय एज्युकेटेड आणि बींग एंटरप्रिनर, ही नोज टुरिजम बिकॉज ही स्वता hospitality minister आसा. इज इन टू हॉस्पिटॅलिटी बिझनस. आणि सेकंडली IT, म्हणजे जेन्ना मनोहर पर्रीकराच्या नेतृत्वाखाली IT मिनिस्टर म्हणून रोहन खंवटेन जेन्ना ताबो घेतलो तेणे बऱ्यापैकी काम सुरू केल्लें. म्हणजे एक्चुअली मिनिस्टर म्हणून ताका ते विशय समजतात, हो पयली प्लस पॉयंट. तुका ते शिकयतलो मागीर तूं ते इम्प्लिमेंट करतलो त्यो गजाली ना. सो रोहन खंवटे कडल्यान म्हाका दिसता मोठ्या प्रमाणात लोकांची अपेक्षा. आतां जशें जॉयलान सांगलें तशें की सडनली तूं क्वॉन्टिटी टू क्वॉलिटी येवं शकना, कारण गोंयचे अनेक घटक जे आसात ते ह्या देसी पर्यटनाचेर अवलंबून आसात. तूं फाल्यां म्हणटलो हे आमकां नाका, रस्त्यार न्हिदतात ते, पूण ते सोरो पितात न्हू, बियर पितात न्हू, 10 बियरी पितात न्हू.
सो ते रेव्हेन्यू आमकां मेळटा न्हू. फाल्यां तेंच्यांनी जर तूं देशी पर्यटनूच जर बंद करशीत आनी फक्त पंचतारांकीत टुरिस्टूच मागयशीत जाल्यार जो घटक ह्या देशी लोकांचेर अवलंबून आसा तो घटक उपाशी पडटलो. ते जावंक शकना. सो त्याच्या खातीर सिस्टमॅटीक आनी हळू स्लो प्रोसेसान ते आमकां करचें पडटलें. आनी म्हाका दिसता रोहन खंवटे इज वेल अवेअर ऑफ इट. तेणी फक्त ते कित्याक म्हटलें कारण आयज आमचो टुरिजम इतलो ओपन आनी इतलो स्वतंत्र हें जाल्लो हा फ्रीडम टुरिजम की कोणूय येवन स्वैराचारी. कालचीच घटना काल हरमला एके टुरिस्टान ताका कोणी तरी दादागिरी दाखयली म्हणून तेणी भर रस्त्यार मदीं आपली गाडी पार्क करून तो उबो रावलो आनी ताणी पुलिसांक फोन करून आपयले हे आपल्याक सतयतात म्हणून आपूण गाडी लायली म्हणून. म्हणजे हे खंयच्याच राज्यान तूं वचोन त्या राज्यान दादागिरी करूं शकना. हांगा टुरिस्ट येतात ते गोंयकारांक फाट्यार मारतात. सो अशें कितें घडटा, अशें खंय आमी कमी पडटात की तांकां दिसता की हें आपलें म्हणून. हे सगळ्यो गजाली सुदरोवपाची गरज आसा आनी रोहन खंवटे हॅज दॅट कॅपेसिटी अँड ही कॅन डू इट. व्हेरी इंटरेस्टिंग. हे सर जे लिस्ट जर पळयलें हातूंत भितर तुमकां मेरीट कितलें दिसता आनी पॉलिटिकल कंपल्शन कितलें दिसता. कारण जनरली ह्या खेपेक मुख्यमंत्र्या कडेन एक अशी ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली की ही कुड हॅव डन अ व्हेरी यंग कॅबिनेट ऑर ही कुड हॅव डन अ व्हेरी मिक्स ऑफ बोथ. ही हॅज चोजन दीस कॅबिनेट आनी तांकां हे पोर्टफोलियो दिल्यात. मेरीट काय पॉलिटिकल कंपल्शन? म्हाका जर विचारशा तुमी जाल्यार म्हाका दिसता की मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार स्वताची जी एक व्हडपण आसता ती आपूण ह्या फॅमिलींतलो सगळ्यांत मोठो सो आपणाक थोडेशें कमी घेवन बाकीच्यांक दिवपाचें जें हें आसा तें म्हाका ह्या सगळ्या हातूंत दिसता. तुमी मुद्दाम पळया PWD भायर गेला, हेल्थ भायर गेलें, TCP भायर गेलें, अर्बन डेव्हलपमेंट भायर गेलें, फॉरेस्ट भायर गेलें, ट्रान्सपोर्ट गेलें, इंडस्ट्री गेली, पंचायत गेली, एग्रीकल्चर गेलें, मागीर PWD गेलें, मेजर WRD गेलें म्हणजे वॉटर रिसोर्स कॉर्पोरेशन गेलें, ट्युरिजम गेलें, IT गेली. ही सगळी डिपार्टमेंटां मुख्यमंत्र्यान स्वता काडून ती बाकीच्यांक दिल्या. पावर दवरला ना दवरला न्ही. अदरवायज ओवरऑल पावर ताका म्हणटा ही पावर न्ही, पावर ताकद ही शेवटी फायनान्स म्हणून मुख्यमंत्र्या कडेनूच आसा. पण ताणें एक तातूंतल्यान एक बरो मेसेज कितें दिला की बाबा काम करुया सगळे मेळून, तूं घे तूं घे तूं घे सगळे हय काम करा. आनी तुमी जे एनर्जेटीक म्हणलें जी नांवां जांकां मंत्रीपदां दिल्या ती मुद्दाम पळयात. तशी ती क्रेडेन्शियल आसा. ताका खडेगाठात विश्वजीत राणे बाकी कितें आसा वाद विवाद जे कितें आसा पण परफॉर्मिंग. मॉविन गुदिनो परफॉर्मिंग काम करता. रवी नायक हांणी सांगलां तशें एका टायमार खूब बरें काम केलां. आतां पळोवचें पडटलें कारण मदीं बरेंच हें गेलां एक 10 वर्सांचो पिरियड गेला. निलेश काब्रालान प्रूव केला, रोहन खंवटेन प्रूव केला, सुभाष शिरोडकर एका टायमार प्रूव केलें. आतां पळोवचें पडटलें कशें काम करता तें. आनी म्हाका दिसता की ही थोडीशी कांय जाण वयर येता, कांय जाणांची फेज आउट जावपाची ह्या हातूंत म्हाका दिसता की 2-3 नांवां म्हाका दिसता तर ते फेज आउट हळू ह्याच हातूंत चड करून पॉलिटिकल कंपल्शन काय मेरीट. म्हाका दिसता की ताका जो सेकंड टर्म मेळ्ळो मुख्यमंत्र्याक तेणी म्हाका दिसता चिंतलें आसतलें की हें फुडल्या 5 वर्सां जर बरें काम जातलें जाल्यार सगळ्यांक विश्वासांत घेवनूच काम करचें पडटलें आनी कोणाचें हें करूंक मेळचें ना. म्हाका दिसता तो विचार करून तेणें म्हाका दिसता सगळी कॅबिनेट तयार केला आनी तांकां जे पोर्टफोलियोज दिल्यात ते जशें रोहनाचें नांव घेतलें आमी वदळ बाबूच मनशारताक जे एकच आसा पॉलिटिकल कंपल्शन. म्हाका दिसना की आतां ज्या पोजिशनांत डॉक्टर सावंत आसा किंवा ज्या पोजिशनान गव्हर्मेंट आसा, ज्या पोजिशनान गोंयांत BJP आसा आनी ओवरऑल तांची लिडरशीप आसा तातूंत पॉलिटिकल कंपल्शन एका सर्टन हाजे पर्यंत वचूंक शकता. ताच्या पलीकडेन गेले जाल्यार बाकीच्यांक प्रॉब्लेम जावपाक शकता अशी परिस्थिती आसा. सो पॉलिटिकल कंपल्शन कमी आसा. समजूतदारपणा म्हाका दिसता की थोडोसो दिसपाक लागला. आनी दुसरो कंटेंडर आसल्या कारणान एक स्पर्धक आसल्या कारणान म्हाका दिसता की मुख्यमंत्र्याक फुडलीं 5 वर्सां सगळ्यांक विश्वासांत घेवनूच काम करचें पडटलें आनी तें पळोवनूच तिणें दिलां. आतां बाबूस मनशारात हो एका तेंपार एज्युकेशन मिनिस्टर जेन्ना ताचे कडेन आशिल्ली म्हाका दिसता गोंयांतलो फाटल्या 20-30 वर्सांतलो बरो एज्युकेशन मिनिस्टर बाबूस मनशारात आशिल्लो. ताणें कितलेशे सुदारणा केल्ल्यो. आमी बाबूस मनशाचो उल्लेख पासून हांगा करूंक ना. मागीर रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसतना रोहन खंवटेन कितलेशेच बरें काम केल्लें. अनऑथोरायज स्ट्रक्चर लिगल करपाचें हें सगळें रोहन खंवटेचे हितून काळांतलें. म्हाका दिसता की ते मुख्यमंत्र्यान हे एकंदरीत हितून मंत्रिमंडळ वांटप जे खातें वांटप केलां तातूंत तेणी पळयलां की फुडलीं 5 वर्सां आमकां बरें जर प्रशासन दिलें, बरें सरकार चलयलें जाल्यार आजुनूय
चवथो टर्म बीजेपीक मेळो येता असो विचार करून हे दिला. हे म्हाका सगळे भेदभाव बी हे सगळे तू हसलो कित्याक सगळे भेदभाव बी जे आसा अजून हसता तू. हय ते म्हाका दिसता की ते भेदभाव दवरून चलचे ना, कारण स्पर्धक आसा आतां. Joel, what is it? Political compulsion or merit? The distribution is fair enough, but except for the fact that now we know the leadership crisis, what's behind the leadership crisis and how it was resolved. Now, if you see Vishwaji's portfolio, they are all very heavy portfolios. As Rajan has clearly said, all 5 portfolios are very heavy, and it is very clear that he has defined himself as the number 2. Rest of the other portfolios are fairly divided. I mean, he's given each one heavy portfolio. But one question is why Nilesh has been stripped of power and given PWD? Maybe because PWD is a heavier portfolio than power. Because he had done exceptional job as a power minister, and he was, I mean, his works were still pending, and suddenly to take him off and put somebody else as a power minister, possibly, I think a new power minister will come. कोणाक मेळटा पावर किशोर? हो आता तू सारको मुद्द्याचेर काय मुद्दे येवची पडला? मुख्यमंत्र्यान तोच मुद्दो ना काडला. ना हो व्हेरी इम्पॉर्टंट विशय. मुख्यमंत्र्यान मंत्रिमंडळ स्थापन करता तशें पांडुरंगान सांगलें तशें की खंय तरी पॉलिटिकल कंपल्शन किंवा मेरीट अशें ना, सारकें व्यवस्थीत समतोल कोणाक जास्तीत जास्त कितें दिवं शकता हेचो विचार करून मुख्यमंत्र्यान ह्या मंत्रिमंडळाची रचना केल्या, हेच्या बद्दल प्रश्नच ना. आतां जर उरल्या खंयची जाल्यार पावर उरला, मायन्स उरल्या, ही 2 म्हत्वाची. पावर आणि मायन्स, PWD म्हणटूच आमकां सुदीन ढवळीकर उगडास येता, पावर आणि मायन्स म्हणटूच आमकां दिगंबर कामत उगडास येता. हय. आणि आता कितें तरी नवीनच बातमी येवपाक लागल्या म्हणून की विचारलें तुका. कोण तरी तुमी कितें आयकलां काय म्हणून? म्हणजे कोणाची तरी घुसमट जावपाक सुरवात जाल्या अशें पद्दत आतां चर्चा जाल्या. तशी जर घुसमट जालीच जाल्यार ह्या 2 खात्यांक योग्य आणि पात्र मनीस मेळटलो ते सांबाळपाक. तशा पद्दतीची तयारी ही बीजेपीन म्हाका दिसता करून दवरल्या. आतां जर तूं पळयशीत जाल्यार आतां उरलीं 3 हय. पावर जें खातें आसा तें बिगर भाजपा कडेन कशेंच वचपाचें ना, तें भाजपाच्याच मनशा कडेन वचचें पडटलें. खंयच्या तरी अपक्षाक मंत्री केलो आनी दुसऱ्या पक्षाच्या मनशाक मंत्री केलो आनी तूं येदें व्हडलें पावर डिपार्टमेंट दिवं शकना. त्यामुळे एक तर कोण तरी भाजपाचो एक मनीस आतांच्या 3 आसतलो किंवा जुनो भाजपा कडेन संबंध आसलेलो मनीस तरी आसचो पडटलो जेणी ह्या 2 खात्यांत बरें काम केल्लेलें आसा. सो आतां तें कितें जाता तें बेगीनूच जातलें अशें कालूच मुख्यमंत्र्यान म्हटलां. तें पळोवया आमी कशें बेगीन जाता तें. एड्युकेशन तू आमकां जुवारी ब्रिजार व्हरताना सोडटा, मडगांव पावना. अजून जुवारी ब्रिजाचें काम कंप्लीट मडगांव पावना तूं. ब्रिजारूच सोडटा आमकां. मातशें मदीं गॅप उरला, तें एकदां घातली फातर तेचेर मागीर जालें. काय मागीर आमी क्रॉस करपाक शकता. एक्सप्रेस वे जालो. तशें प्रमोद आतां खुबशे मंत्री, डॉक्टर मंत्री नाराजूय आसात की आपणाक एक सामकीच कमी महत्वाची खातीं दिल्या. आतां कमी महत्वाची खातीं ते कित्याक म्हणटात जाल्यार ताका फायनान्शियल एलोकेशन जें आसता ताच्या खातीर तांकां दिसता की ही बारीक खातीं म्हणून. एक्चुअली खातें हे सबंद पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत, सत्तरी पासून मुरगांव पर्यंत सगळ्या राज्याचे खातें ते. पूण हांकां दिसता की 100 कोटी दिले, 50 कोटी दिले जाल्यार तांकां ते ल्हान खातें दिसता. खातें जाता लागता. सो अजून किशोरा करेक्शन करपाक अजून 17 महत्वाची खातीं उरलेली आसा. 17 रिवर नॅव्हिगेशन, एज्युकेशन, फायनान्स, सॉरी इन्फॉर्मेशन, पोर्ट्स, एड्युकेशन, इन्फॉर्मेशन पावर कोणाकडेन दितलो अशी तो अपेक्षा कित्याक दवरता? हांवें 17 महत्वाची खातीं उरल्या. सो म्हाका दिसता की आतां जे कांय दुखावलेले आसात तांकां आणखीन एका टप्प्यात एखादें खातें मेळूं शकता. कांय जाणां जाका 3, 4, 5 मेळ्ळा तांकां येना, पूण 3 आनी 4 जाका कमी महत्वाची 2-3 खातीं मेळिल्ली आसात ताका एखादें महत्वाचें खातें फुडल्या कांय दिसान वचूं शकता. कारण अशी खातीं सुमार 20 खातीं, 17 ते 20 खातीं. राजेंद्र बाब, आतां उरल्या ते 3 कोण? मारया एक अदमास आमी. हांव एक बरोवन दवरिल्लें हांवें. बरोबर बरें. एक म्हाका दिसता की जर रेजिनल्डान गव्हर्मेंटाक सपोर्ट केला आनी तो अशा टायमार ताणें सपोर्ट डिक्लेअर केला की बाबा कोणूच फुडें येवनाशिल्लो तेन्ना तो आयला, डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये फुडें आयल्या. ही 2 नांवां म्हाका प्रोबेबली दिसता. तिसरें नांव हें किशोरान जशें म्हणलां हें बीजेपींतल्यानच कोण तरी तिसरें नांव आसतलें. सो 2 भायर वतलीं, 1 बीजेपी कडेन उरतलें. मगो खंय? मगोची तशी म्हणून ती उरल्या. तांचें सेटलमेंट जें कितें आसा तें जर जेन्ना जातलें पळय तेन्ना तें ओपन जातलें. म्हणजे दिवपाचें काय दिवपाचें ना हें जेन्ना ठाम जातलें तेन्ना खातीं वांटप. तांकां मोगोक दिवपाचें आसा.
पण सुदिनाक दिवपाचें ना. सुदिनाक म्हणून तेंच्यानी पयल्याच हेतून पीडब्ल्यूडी दिवन सोडलें. जाल्यार पीडब्ल्यूडी गेले म्हणून सुदीन नाका तुम्ही पीडब्ल्यूडी आपल्याक दिवंक ना जाल्यार आपल्याक आनी खातीच नाका अशें म्हणटा काय म्हणून ते वाट पळयतात. पूण अजून ते म्हणना. सो तांकां दिसता की जी दारोलकराक ते मेळटले. आतां जी दारोलकराक मेळटा हें कळटकूच थंय प्रवीण आल्लेकर बेजार जाला. तेणी तर सरळ आपले कार्यकर्ते घेवन मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार धडक दिली. अरे आपूण बीजेपीचो आमदार निवडून येता, म्हाका मंत्रीपद ना आनी जो मोगोच्या तिकेटीचेर निवडून येता ताका मंत्रीपद. तूं पेडणेकार हय कोणा दिवपा जाय पेडण्या? कोणाक तरी एकट्याक दिवंक जाय. एकट्याक कोणाकूय दिले बरें घेतलो जाल्यार कोणाकूय दिले जाल्यार ते तालुक्याक प्रतिनिधित्व मेळटलें. पण दी म्हणतो पेडण्या एक तरी दी म्हणटा. कोणाकूय दिल्यार किशोराच्या पेडण्या एक दी म्हणटा. एक तर पण कोणाकूय दिल्यार किशोराक तरी रिप्रेझेंट करता. येस. सो पूण प्रत्येक तालुक्याक एक प्रतिनिधित्व मेळचें. आतां जशें सरान सांगलें तशें की दोन ही अपक्षांक वयतलीच, तिसरो कोण हो आतां खरोच कळीचो मुद्दो जाल्लो आनी भाजपा समोरूय आतां ते आव्हान जातलें. बिकॉज तुम्ही म्हळें की पावर काय मुख्यमंत्री स्वता दवरप. येस आय डोंट थिंक येदो व्हडलो ताप ना, मुख्यमंत्र्यान शक्यच ना आपले तें. माथ्यार घेवपाचो. शक्यच ना. आतां जशें मागीर जर तूं म्हणटा की पावर बीजेपी कडेनूच वतले जाल्यार ह्या दोन अपक्षांतली घडये एकट्याची विकेट पडपाक शकता काय कितें? 100%. आनी जर मोगोक एकोमोडेट करपाक जाय ना, जाल्यार मगोक एकोमोडेट करपाचें बंधन नाच तेंचेर आनी मगोची गरजूय ना तांकां. मगोच्या दोन आमदारांची गरज नाच. आतां वयरसून कोण तरी फोन करून ना गरज आसा म्हणून सांगता म्हणून तो आयकोन घेता. म्हाका दिसता मगोची कित्याक गरज आहा जेन्ना तुका दोन अपक्ष आमदारांनी हें दिलें. आनी आतां तर आयज काँग्रेसचो एक आमदार सत्यनारायणाच्या पुजेकूय पावलो ऑफिसांत. भाजपा स्थापना दी म्हणजे खूब जाण आसात पुजेक येवपी. म्हाका दिसता कोण कसलेंच प्रसाद कोणा मेळटलो हो प्रश्न. प्रसाद रेडी आहा. कोण प्रसाद ready आहा. हात फुडें कोण करता तेजो ताजो प्रश्न प्रश्न आहा. फुडें करूंक जायना ते भाजपार घालपाक जायना तांकां प्रसाद. आता एक गजाल सामकी की मुख्यमंत्र्याक हांगा कांयच बंधन ना. स्वतंत्र पद्दतीन मुख्यमंत्री डिसिजन घेवं शकता आनी तशाच पद्दतीन हे डिसिजन जातलें अशें म्हाका दिसता. कारण मोगोक दिवपाकूच जाय आसलें कितें हें बंधन काय बंधनाची गरजूच ना. सगळ्यांत महत्वाचें कितें पार्टी लेवलाचेर कार्यकर्ते जे आसा हय. तांकां कशेंच मोगोक दिल्ले ना. Exactly. आमी खूब लोकांची मतां Correct. आनी समजून घेवपाक त्या बद्दल प्रश्नच ना. आता एक वेळ सुदिनांक तर कशाच पद्दतीन दिवप ना अशा पद्दतीचे एक मानसिकता कशी जाल्ली करी आहा. करून तूं तें पेडण्या व्हरता. हय म्हणजे कशें ते जायत न्हू. एका तालुक्याक प्रतिनिधित्व जायत न्हू. पण फायनल तीग जाण कोण? म्हाका दिसता सगळ्यांत पयलीं जर हेंच्यांनी रेजिनाल्डाक आनी डॉक्टर शेटयेक सेटल करूंक ना जाल्यार नियती म्हणून एक प्रकार आसता तो हांकां माफ करची ना. काळ वेळ शी आमी चड हें करूं शकना. सगळ्या आनी शेटये आनी रेजिनाल्ड हेंची प्री इलेक्शनूच सेटींग आशिल्लें सगळ्या बीजेपी कडेन. सगळ्यांक खबर आसा. आनी इलेक्शन जायना फुडें दोगूय जाण आयले हेंच्या कडेन. दोगांचो सपोर्ट हेंच्यांनी घेतला आनी तांचो सपोर्ट घेवन ते 23 जाल्यात. तिसरो कोण? हय तिसरोच म्हाका दिसता की तो तुमच्या साश्टीनच खंय तरी वचूं शकता काय कितें. कारण साश्टीन तांच्या कडेन दोन लोक आसात सध्या तरी हेतून तेजो सपोर्ट आसा तेजो आनी उल्हासूय आसा आमचो. साश्टीणूच आसता. आनी कालूच हांव सदानंद तानावडे कडेन जेन्ना आमी अशे अनौपचारीक उलयताले तेन्ना तेणी म्हटलें की खूब लोक लायनीन आसा. आमी कोणाक घेवप ते डिसायड करचें पडटलें. सो फुडल्या 5 वर्सांनी कितें जावं शकता. लागले लायनीक आसा ते सोडून दी. भाजपाचो स्थापना दीस एका विरोधी पक्षाच्या आमदारान थंय येवप स्थापना दिवसा. आता सत्यनारायण पुजेचे एक मात्र हें आसा. सत्यनारायणाची पुजा आसा म्हणून कळ्ळी आनी तूं जर थंय वचोंक ना जाल्यार तुजी व्हडी बुडोवंक शकता. सो तशें कदाचित म्हणून कदाचित घेवन पांय पडला जाय. आतां कोणाची व्हडी बुडटा आनी कोणाची इतलो भाबडो म्हणून खबर नाशिल्लो म्हाका. फायनल तीग जाण कोण? See, I think Salseth is not represented. So basically, Reginald. तू सालसेती जाय म्हणटा, तो पेडण्या जाय म्हणटा. Reginald has to be in because Salseth entirely is not represented for the first time. So I think they will pick Reginald. Dr. Shetty again will be in. The third one will be a toss of a coin. I think BJP will have to decide. I think either it is their own or MGP. कारण बीजेपी कडे खूप आसा. Yes. जोशिवान तर आयज सुद्धा स्टेटमेंट केला. तसे खूप जाण लायनीक खूप जाण ते बरें आता नावडून सांगली गजाल खरी. वेळ ज्याचे नाव आमच्याकडे काढपाक सोदता म्हाका ते नाव घेवन रिस्क घेवपाचें ना. आमकां काणकोणकाराक सभापती करून बसयले. आतां हांव तुमगे पळयता तुमकां कितें मेळटा. आमकां मेळपाक चान्स ना. सो तुमकां मेळ्ळें 70 हितून नंबर सर्वोच्च पद तुमकां मेळ्ळां. सर्वोच्च पद म्हणून तुमी घाले काना आमच्या कडेन. तुका तें बरें आहा. ताजेर हांव कांय उलयना. तो साश्टीक जाय म्हणटा, तूं पेडण्या जाय म्हणटा. म्हाका ती अफवा अशी दिसता ज्याच्या कडेन वचपाक सोदता. हांव वचपाक सोदना. हांव जुवारी ब्रिगाचेर मोदी आहा. सध्या तरी ती रुमर अशी दिसता. इतल्या बेगीन काय घडटलें अशें म्हाका दिसना.
हांव इतल्याचेच आमचा म्हजो वेळय सारको सोंपला. BJPच्या स्थापना दिना दीस आमी रावंड टेबल केला. थंय प्रसादाक कितले जाण पावले तेय आमी पळयलां. पण जो 3 कॅबिनेट बर्थ उरल्या ताजो महाप्रसाद कोणाक मेळटा म्हाका दिसता हें खूब इंट्रस्टींग आसतलें आनी तातूंतल्यान फुडलीं कितलींशींच गणितां जे अवलंबून आसतलीं. पांडुरंग, राजन बाब, जॉयल, किशोर, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग इन दीस रावंड टेबल. आनी तुमचोय बी ह्या रावंड टेबलाक बरो प्रतिसाद मेळटा असोच मेळत रावतो इतलोच मागता आनी थांबता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.